मराठी सयत हिंदी सिनेमा जगातले ज्येष्ठ कलाकार रवी पटवर्धन हांकां आयतारा 6 डिसेंबराक मरण आयलें. पिरायेच्या 84 वर्सां तांणी निमणो स्वास घेतलो. तांच्या मरणान नाटकां सयत सिनेमा जगान व्हड पोकळीक निर्माण जाल्या. रवी पटवर्धन हांचो जल्म 6 सप्टेंबर 1937 दिसा. तांच्या गडगंज आवाजाक सोप्पा सारको पाटील, पुलीस आयुक्त, न्यायाधीश तशेंच खलनायक व नकारात्मक प्रवृत्तीची भुमिका तांणी केल्ल्यो आसा. आतां मेरेन तांच्यांनी 150कय चड नाटकां आनी 200कय चड चित्रपटांनी काम केल्लें आसा. तांच्यांनी पिरायेच्या 82 वर्सां सुद्दां नाटकांत धृतराष्ट्राची भुमिका साकारल्या. सद्याक ते मराठी अग बाई सासूबाई मालिकेंत काम करताले, मात सद्याक कोविड काळाक लागून मालिकेंत ते दिसनाशिल्ले. तांच्या कामान आनी आपल्याक मेळटा ते पात्राक पुराय न्याय दिवपाचो काम आपले पुराय कार्यकिर्दीत केला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.